Anthony D'Silva from Asalna Ambeli. Omgelo video uzo number 6 for Giuseppe Bonelli. तिन्ही मुद्दे एक फेक आयडीचेर, दुसरे तुगे रॉबर्टाचेर आणि तिसरे कॅप्टन विरातोचेर आणि चौथे व्हॉट इज द रिझन फॉर आरजी टू कॉन्टेस्ट सेपरेटली. फर्स्ट मुद्दो फेक आयडीज येचोय ह्यो मेजीत राव ह्यो सगल्यो फेक आयडीज तुमगेल्यो आणि हितून तुम्ही एक्सपर्ट आहे आणि हे सगळे सुरवात केलोले. You all have given birth to this fake ID system for the last 2.5-3 years. And सगळ्यो पोजडे उतरू उलोवपाचे करून सोशल मिडियाचेर यू पीपल आर द नंबर 1 हो तुमकां सगळ्यान बेस्ट एवॉर्ड तुमकां वयता आरजीक. आनी ही फेक आयडी मुख कितको म्हणटाय टेंटेटिवली ऑल लुक्स बाय इवन त्या टायटल्स. एकल्या टायटल कितें केअर वर्ल्ड आणि एकल्या टायटल टॉक आणि एक सेव्ह गोवा, एक सुपरस्टार, एक नेगेटिव्हिटी, एक युजर कंपनी, एक इंडियन हिपोबोलिया, एक खोआत्ता, एक लव, एक आता ह्यो जेन्ना आयडीज आहे त्यो फेक म्हणून सर्कमस्टेन्शियली आमकां दिसता. सो तेरी आसतना हांव ताका जबाब दितालो आनी वयल्यान समज ना जाल्यार म्हगे फोन नंबर दितालो. पूण एकल्या गट्स नासले फोन करपाक. सो तेजे कोटा ही फकत फेसबुकाचेर करपा आहे. बरें त्या भायर थोडी नांव घाताय सारकी म्हणजे वेदर दे ट्रू ऑर फॉल्स दॅट इज सेकंड थिंग, बट रियलिस्टीक नांव घाताय. पूण त्या मनशान गट्स आसता एक फोन करपाक. फकत फेसबुकाचेर चीफ मिनिस्टर आनी प्रायम मिनिस्टर एक सीट येतले सुप्रिमोले मनोज परबाले तो प्रायम मिनिस्टर जातलो आणि दुसरे सीट येतले रॉबर्ट आले आणि तो होम मिनिस्टर जातलो आणि हे 2 सीट घेवन ते सेंटराक एक गव्हर्नमेंट फॉर्म करतले. बरें हा हे त्या भायर पोजडे उतरू उलोवपा नंबर 1 सगळे कोण लेंबडे, थोड्या चोर मुळोप, पट्टेवाल मुळोप, करप्ट मुळोप, घांटी मुळोप, मागीर नालायक मुळोप, ही सगळी उतरां डट्टियस्ट उतरां सोशल मिडियाचेर एक डिसेंट मनीस केन्ना यूज करना. ते सगळीं उतरां तुगे सपोर्टर कोताय. चोय तूं ना जाल्यार तुगे सगळे सपोर्टर. दुसरो मुद्दो म्हणल्यार आतां सांगपा म्हणल्यार तो इल्लिगल बोंगल्याचो तो कोणाचे आज अमेरिकासान व्हिडिओ चोयलो हांवें तेजे तोय क्वेश्चनिंग कोता हे इल्लिगल बोंगल्याचे कित्याक रॉबर्ट उलयलो ना काय म्हूण. म्हाका तेगे नंबर आहलो जाय तो हांव ताका सांगता आहलोलो रॉबर्टाच्यान केद नाय त्या बोंगल्याचे उलोवपा जावपा ना अनलेस एंड अंटील तेणें एफिडेविट करून दिल्यार मनोजाक ती जाल्यार तो एफिडेविट तेगे कॅन्सल करतलो. अनलेस एंड अंटील मनोज वॉन्ट्स टू स्पीक ऑन अ टॉपीक ह्या पपेटाक ह्या रॉबर्टाक कांय करूं जायना, आलोवपा जायना. तो रिमोटाचेर चलवता. आख्ख्या देशाचे ASI आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, युनेस्को इंटरनॅशनल एरिया आणि हेरिटेज सायट ऑफ गोवा ह्या मुद्द्याचेर जर तो ते उलयनाय आनी फकत बँड वाजोवप डॉक्युमेंट्स करूं कोताय म्हूण पेपर वर्क कोताय म्हळ्यार खुंया पेपर वर्क. एकल्या तेगो आरजी सपोर्टराक गट्साय जाय तूं मनोजाक कॉल कर आनी विचाराय ताका इल्लिगल बोंगल्याचेर कित्याक उलयलो तो. थोडे म्हणटाले ते रिलिजना पोणा इल्लिगल बंगलो इज नो वे एट ऑल कनेक्टेड टू रिलिजन. इट इज अ ASI सायट आनी रॉबर्टाक गट्साय जाय तूं तो लोचेन तेणें आपल्यागे कित्याक पावल घेवपा जाय आसलेलें. बट ही इवन डजन हॅव अ गट्स एज रॉबर्ट परेरा पासून तो येयलो ना तिका. आनी उलोवप कितें बारीक समाजा लोकां पासत झगडटा, मायनॉरिटीकूय पासत झगड तूं तुगे ST लोकां फाट दवर म्हण तूं जाल्यार हें गोंयचो मुद्दो म्हण तुवें इल्लिगल बोंगल्याचेर एकूच डॉक्युमेंट घायलो म्हाका दाखय. एकूच डॉक्युमेंट जावं हायकोर्टान ना सुप्रीम कोर्टान. हेर सगळ्या तुमी इल्लिगल म्हूण डॉक्युमेंट्स घात म्हणटाय तुमी. हेचे आरजी सपोर्टराक कळो बरें हे आपल्या जाय थिंग डॉक्युमेंट घाताय आनी हे मायनॉरिटी त्रास जाताय थिंग मेतेर जायना म्हणटाय. हे हांवें पयलें सांगिलां. सांकवाडे तेच इश्यू ते बारा दोतोर जागशीकराक सांगिलां. आज देखून हे रॉबर्ट पेरेरा साऊथ गोवा तो कॅन्डिडेचर एक फर्स्ट टायम एक आमगे दोतोर जागशीकर बाबा गेलो एक स्टॅच्यू येयलो म्हळ्यार तेका थिंगा येवन वचपाक टायम मेळोना हितू तेम देखून. कित्याक
त्याचे उस्तार तुका MP इलेक्शन जोगलो नाही, पूण त्याक रिस्पेक्ट दिवपा तूं कोणा कित्याक तो जाण तूं मेन बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ मायनॉरिटी आनी हें तुजें तकलें वचना जायत. इट इज फॉर यू टू डिसायड. सगळ्या कामाक तेंच एक कंप्लीट पॅटर्न दिसची पडटा. नोट कर हो पॅटर्न तूं बरो चिंतून वच. भितो हलाय गेल म्हणटकीर तूं कटोलें. हे मनोज परब आयलो, हे सुप्रिमेक गेलो, डाव खूंय लागलो आहा तो. आनी दीस इज द सेम पॅटर्न. ही इज फॉलोईंग द पॅटर्न ऑफ हीज बॉसीस. RSS, बजरंग दल, VHP, विश्व हिंदू परिषद, BJP आणि तो वेलिंगकर म्हणतो. हे पांचूय संघटन एकलो देखून ते इलिगल बंगल्या लागून तेमी केन्ना उलयले ना. अँड सो फॉलोईंग द पॅटर्न मनोज परब ऑल्सो डीड द सेम थिंग. And you are compelled not to even visit that site. Even one day you could not come and sit with those people who used to sit there for almost 240 days. बसलो ना ते बऱ्या पेपर वर्क तरी करून जालो तेही केलं ना तूं नियाळ कर रॉबर्ट बाब, तूं नियाळ कर. मागीर एक वर्सान मागीर जायते आरची बरी भायर सरले तेश कोन मागीर म्हणाका आपल्या कळो ना, आपल्या त्रासांक आयलो. आनी हें कोण तूं आमकां हे इंडिया अलायन्स पळय घडोवन येयला तेका तूं दुखय नाका. चोय एक सिंपल स्टोरी सांगता तुका. एक इंडिया जेन्ना एक घेरा वयता न्हू पाकिस्ताना कडेन, आमगे सगळ्यांक एक मन आसता दॅट वी वॉन्ट टू फायट अ वॉर अगेन्स्ट पाकिस्तान. दॅट पार्ट इज गुड. मनोज परब म्हणटा BJP इज नंबर 1 एनिमी. इंडिया अलायन्सूय म्हणटा BJP is number 1 enemy. So दोगांयलो enemy same. How can we fight separately? When India goes to war with Pakistan, can one state like Gujarat say tomorrow, my enemy is Pakistan, but I will not fight with the whole of India together? आपल्यागे बॅटल आपण सेपरेट जोगोटो म्हणून जाता पाकिस्तानाचेरी. How can India separate out from the whole India and also say that my enemy is Pakistan? How can you do this? So exactly that. So that means if a state is there who want to separate out and say that they are fighting Pakistan, it's nothing but it's helping Pakistan because they are weakening the whole of India. Same thing together Arjun Kala. Arjun says enemy is BJP, but he doesn't want to fight along with the whole of United India Alliance. Why? To weaken the United India Alliance and to give the advantage to the BJP. समजून घे. And last and final, Captain Viryato तू कितें उलय. You all can call him anything. You call him चोर, डकैत, लेंबडो आणि traitor, corrupt, कॉन्स्टिट्युशनल लागून तेजे चोडाय तुम्ही ना जाल्यार धावाय तुम्ही तेजे ऑब्जेक्शन घालपाक आनी ते कितेंय म्हणे. बट वी ऑल गोंयकार एक्सेप्ट द पीपल हू डोंट लव डेमोक्रेसी, दोज हू डोंट लव सेक्युलरिझम अँड दोज हू डोंट लव दॅट हार्मनी शूड बी टुगेदर. हेच मनीस सोड आख्खे गोंयकार जावं हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम जावं मेजॉरिटी मायनॉरिटी, we all will stand by Captain Viryato and we will stand by him come what may. तू आमच्या केदो जेवचार जेवून कोण दाखय. We will stand with Captain Viryato, the soldier of India, the soldier of Goa, and we will stand by him come what may. तुमच्या कसले पिक्चर जे we have decided we will vote for India Alliance. We have decided we will vote for Captain Viryato. We have decided आमचो शिक्को फकत काँग्रेसाचेर, आमचो शिक्को फकत त्या हातीचेर. हाताक हात तेरे साथ. देव बरें करूं. थँक यू व्हेरी मच.